चावडी काणकोणा सरकारी प्राथमीक शाळेच्या देगेक 2 बार्रां आसात। शाळेच्या कुशीक बार आशिल्ल्यान भुरग्यांचेर वायट प्रभाव पडू येता। तशेंच पिवपाक बसपी शाळेच्या दुर्गान भितर ग्लास तंबाखूची पाकिटां उडयतात। हें थांबोवपाक शाळेच्या दुर्गाची उंचाय वाडोवपाचें काम सुरू केल्लें, मात बारवाल्यांनी शाळेचें हें काम आडायलें। ताका लागून थळावे बरेच तिडकले। आरडेक्सवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। ऑथॉरिटी कितें करता? शाळा पयलीं काय ही बार पयलीं? कायदे कितें सांगता? अनकंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां, मतांचो दरबार चल्ला आनी गांवचो रास जायत गेला। शिक्षण 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 म्हणटा आमी, आता टिचरीन सांगलें की ती हांगचे बसून ती सोरपितात आनी जे कितें गजाल खरी आमी पळयतात। भुरगे हांगा ती चिप्सां हेजी गुटख्याची पाकिट एकठांय करतात। पयलींची ती बाई गीता बाई आसली ती बी आपूण स्वता हें करताली, ह्योय बाई स्वता ते हें काडटाले। हें भुरग्यांक शिकोवपा आसात काय ती सगळी हाजी पॅकेटां गुटख्याची हें करपा आसा आनी भुरग्यांक हें शिक्षण मेळपाचें आसा काय कितें म्हण? जाल्यार गव्हर्मेंटान हातूंत एक सब्जेक्ट तो काडचो। कितें जावपा म्हणटा तुमी? हें शक्यतो बंद जावपा जाय। कंपाऊंड आसा तो भुरग्यांक भायले जो वायट गजाली दिश्टी पडटा त्यो तेंच्या दोळ्या मुखार तरी हें जावपा जाय। तुम्ही म्हाज्या उजव्या सायडीच्यान तुमी पळयलें आसलें, उजव्या सायडीन 2 सोऱ्याचे बार आसा आनीक म्हाज्या दावे सायडीन कंपाऊंड आसा आनी कंपाऊंडाचे भितर 50 फूट सुद्दां नासतले अशे जाग्याचेर 2 सोऱ्याचे बार आसा। ही शाळा आसा, ह्या सायडीच्यान उजव्या सायडीच्यान 2 सोऱ्याचे बार आसा आनी दावे सायडीच्यान सरकारी प्राथमीक शाळा आसा। ह्या शाळेक पयली सावन 4थी पर्यंतची भुरगीं शिकता, 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकता। सर्वशिक्षा अभियाना वतीन फंड पास जाल्लो आसा आनी फंड पास जाल्ल्यान त्या शाळेच्या प्रमुखान हे पत्रे मारपाक सुरवात केल्ली आसा। पत्रे मारता आसतना सुरवात केल्या, पत्रे मारतना तांकां आडयलो, ह्या बारवाल्यान आडयलो की पत्रे मारनाका म्हण आमकां फ्रेश एअर मेळना म्हण। पयलींच ही बार जी आसा ती शाळेंत तेंकोन आसा आनी त्या टायमार ही लायसर कोणी दिल्ली आमकां खबर ना। जाल्यार सुद्दां कोण तरी त्या टायमार केली पातकां ती आनी आयज ती पातकां आमच्या भुरग्यांक भोगची पडटा। ती पातकां आमकां भोगपा नजो म्हण सर्व शिक्षा अभियानान एक बऱ्यापैकी बरें स्टेप घेतले। ताका आमी खरें प्रमोट करपाचें, आमी ताका सपोर्ट करपाक सोडून स्वता हे बारवाले लोकांक सायनी घेता की ते पत्रे काडचे म्हण। अशे वेळाचेर ज्या शाळेंत हांव शिकलो, संजय कुमारपान ह्या शाळेंत शिकलो भुरगो, हांव कसो करून ते ओगी रावतलो? म्हागेलें ह्या बिल्डिंगेक म्हागेलें एक शॉप आसा, म्हागेली सायन व्हरपा आयले ती। हांव म्हणलें तितलो पिसू ना म्हणलें, आमगे शाळा बंद व्हरून तुमगे भायर चालू दवरपाक। म्हणटकीर हांवें तांकां सांगलें हांव तेजेर सायन मारच्यो ना आनी फाल्यां जर अशें चडत जर जालें एखादें तुमचें बार बंद करपाक पडटलें, पण आमची शाळा बंद जावपाक दिवपाना म्हण। बार आसा त्या टायमाचेर बार लायसन लावंक दिवपा नाका आशिल्ली। ही पयलीं जाणटेल्यांन केली चूक म्हणटा तशी ही चूक कोण म्हणटा पळय आतां कोण भाटांक कोण दवरता आनी तो मागीर मुणकां त्रास करता, तशी हे केल्ली चूक ही आमकां भोगची पडटा आमच्या भुरग्यांक। आतां पळय हांगा बसता हांवें पळय डेली पळयल्यार हांगा झगडी जातात। त्या भायर तुगेले हांगा अर्पिता बसून हांगा सिगरेटी हे काडून अशें उडयतात, त्या वटेन ह्या वटेन टिचऱ्यांक शिकयतात, त्या वटेन तांकां मातसो मनीसपण ना त्या बेबद्यांक। बाबा हांगा टिचर आसा हांगा तें पळोवन घेवप ना, भुरग्याच पळोवप ना। आनी हो कंपाऊंड एडिया ऑफिसांतलो म्हळ्यार शाळेंतलो, त्या कंपाऊंडान हें चलता। ह्यो आयडी केलो पळय जाय तितलें केलो। आतां आमगे म्हणटा आनी वाडोवपा नाका, इतलीच। तांकां वार खेळपा जाय जाल्यार न्ही तर वार खेळ तुमगेले तुमी कितें वेवस्था करून ज्या कारणान बार सोडून चला तुमी। देखून कोणाक मारवाड्या कोणाक चलून कोण बिजनेस करूं, बार हें बंद करपाक आमकां वाड हाडनाकात, आमी तयार आसात। आमी खंयचो जर हें करून आवाज करून बाळ बंद करचें पडटा आमकां, आसा तूं समाधान रावात। आनी हाजेर हें फुडलें कितें वाडोवपाक हाडयलें म्हणटा पळय तें ताका सांगलें कोण बाईक फाल्यां येता आमी हांगा हजर आहात, कोण हाडयता कोणाक आपोस आसा ती पळया फाल्यां। आमी लोकल ऑडियन्स आमी फाल्यां यो बार ना फाल्यां जाल्यार आज जाल्यार आज आमी केन्ना आपयता नाता आमी। हें मात तुमगे कितें आसता कंप्लीट करून उडयात, पुरो आमीच करपाक केलें तें। नाल्यार गांवचे लोक एकठांय जावन हें करतले काय? हय आमी सगळे आहा ते समर्थ आसा सामके। हांगा कोणाक आपोस आसा आनी येवचें आनी दाखोवचें हांगा बाबा येवन आमी बांदतना हाडून दाखोवचें। ही जावन आसा चावडेवेली सरकारी प्राथमीक शाळा आनी सरकारी नियमा प्रमाणे असो एक कायदो आसा की शाळेच्या 100 मिटराच्या अंतराचेर रेडियसाचेर जी अशी कृत्यां आसा बार किंवा जुगार अश्यो गोश्टी आसपाक जायना, ज्या कारणान भुरग्यांचेर तो प्रभाव पडटा। पूण हांगा आमी पळयलां की सरकारी प्राथमीक शाळेच्या अवघ्या 10 ते 15 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हांव तुमकां पळय दाखयतां 2 बारां आसा। 2 बारां हे एक बार आनी 2 बारां आसा। ही बारां हांगचे पिताले ते हांगा बसताले आनी हांगच्यान ग्लास उडयताले सकयल आनी अन्य जी गुटखाची कागदां अन्य सकयल उडयताले आनी ती शाळेच्या भुरग्यांक हांगा एकठांय करची पडटाली। आतां सर्व शिक्षा अभियानान एक फंड दिला ह्या शाळेक आनी शाळेन हें पळय ताजें बंद केलां।
पूण हें बंद करता आसतना ह्या बारवाल्यांनी दादागिरी करून हें आडयलां बांदपाक. ताका लागून आतां जे एक स्टुडंट्स आशिल्ले जे चावडे वयले ते एकठांय जाल्यात आनी तेणी निर्णय केला आनी ह्या बारवाल्याक सांगलां की तेणी स्वता बांदून काडपाचो निर्णय घेतला. आयडियस गोवा खातीर पपेश